नमस्कार, आम्ही आसात मुर्मुशे तुये हांगा आसात आणि फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकतात क्रिप्स केल्यात. आमचे जे क्रिस्तांव भाव आसात क्रिसमस मोठ्या उमेदीन सेलेब्रेट करतात. खरें म्हटल्यार आयच्या काळान लोकां कडेन टायम नासता. आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार मुळेबल तेंच्यांनी हांगा सगळे तयार केल्लेले आसात. सांगपाचें म्हटल्यार एक थीम तेंच्यांनी घेतलेली आसा की सेव नेचर आनी डेवलपमेंट. सो तांचें म्हणणें बरोबर आसा. आयज खंय तरी खुबशे आमकां पळोवपाक मेळटा की नेचराचें खंय तरी कत्तल जाता म्हणजे डेवलपमेंटाच्या नांवा खाली. पण खंय तरी हे जे आमचे बांदव आसात तांच्यांनी टिकोवन दवरल्या आणि दर वर्सा ते वेगवेगळे टॉपीक घेवन ते अशा पद्दतीचे क्लिप्स करतात आणि लोकां मुखार दाखोवपाचे प्रयत्न करीत आसात. एकंदर हांगा आयल्या उपरांत आमकां चंद्रयान, मागीर आमचे ओल्ड गोवा चर्च, पणजी चर्च आणि मागीर तेच्या उपरांत बरें आमकां पळोवपाक मेळटा की हांगा एक खंय तरी कल्चर टिकोवपाचें काम करीत आसात. सो अशेंच कल्चर टिकोवचे आणि जे आपले प्रत्येक धर्माचे एक एक हे आसता सण आसता तांच्यांनी अशेंच कल्चर टिकोवचे आनी त्याच बरोबर तांच्यांनी नेचर हे नेचर खूब इम्पॉर्टंट आसा. ते नेचराचे खंय तरी जतनाय करचे अशें तांच्यांनी ह्या वेळार सांगलेलें आसात. मॅम तुमचें नांव कशें? म्हजें नांव अंतोनेत लोबो. म्हाका सांगा आयज तुमी बरें म्हणजे क्रिसमसाचे दिसा पळोवपाक म्हटल्यार फूल घर जें आसा तुमी लायटीन सजावट केल्या. वय कशें दिसता तुमकां? आमकां बरें दिसता कित्याक क्रिसमस टायम क्रिसमस सेलेब्रेशन तर आमी सगळे हेर वर्सा आमी हें लायटींग करता. हें लायटींग करूंक आमकां सुमार 3 दीस तरी लागतात. हय आनी हें डेकोरेशन बी आमी हालींच फुडें आमी चिंतात कशें करूंक बी ताका लागून बरो तोकस घेतात आमी हें करूंक. हे लायटी बीन तुमी खंयसून हाडटात का? बेळगांव बीन की गोंयानूच? आमी गोंयानसानूच हाडटात. हय आमी गोठो केला बेड्या शारांत गोरवा गोट्यान मंजातीमध्ये जेजू जाला तो आमच्या ह्या घरान रावूंक आयला, आमच्या काळजांनी रावूंक आयला आनी हें सगळें आमी आमच्याच केला लायक हॅपिनसाक लायक तो खुशालकाय हाडटा आमच्या जिवितान. आनी ह्या वर्सा आमी वती स्नोमॅनाक ग्रिल्सांक बी घातल्या मेळना ना आमकांय तोच टायम मेळना कित्याक आमी कामाक वता. आमी येतात लेट घरा पावतात मागीर आमी तशीच रातची लेट बसून रावतात आनी ते करून करून जाता मागीर कित्याक दुसरे दिसा परत कामाक वयचें पडटा. हे सगळें कशें काय सुचलें तुमकां? ते ओल्ड गोवा चर्च दाखयले म्हणल्यार नेक्स्ट इयर एक्सपोजिशन जाता सान फ्रांसीस शेवेराचें. ती आयडिया घेवन कॉन्सेप्ट घेवन आमी ते दाखयले आनी चंद्रयान आमी बेश्टे तो हीच सद्या म्हणून ते आमी चंद्रयान केले. आनी दुसरें कितें आहा हें आमी टॉपीक घातला पळय सेव नेचर मेक डेवलपमेंट म्हणजे आमी डेवलपमेंट करपाच्या नांवान आमी शेतां दोंगर काबार करपाक जायना. डेवलपमेंट हो जायच आमकां कंपल्सरी जायच डेवलपमेंट जाय आमकां पूण जाय जाल्यारूच ते शेतां बी काबार हें करपाची अननेसेसरी करप न्हू तो कॉन्सेप्ट आमचो. म्हाका सांगा हे आतां तुमी करपाक तुमकां कितले दीस लागले? हे दीस खूब लागतात चड लागतात दीस ते आनी सांगपाक जायना. आणि तुम्ही जॉब करतात कसे काय ॲडजस्ट करतात सगळे तुम्ही? ना जेन्ना ऑफ आसता कितें आसता तेन्ना आमी करतात हें नायट करून आमकां ऑफ आसता पळय त्या टायमार आमी हें काम करता अशें रेस्ट घेता आनी ते करता. दर वर्सा तुम्ही करता? दर वर्सा करता खूब वर्सां जाले आमी लास्ट 30 इयर्स तरी जाले एक ट्रीप करता पूण पयलीं आमी ल्हान करी इतलो व्हडलो करिनासले. आतां ह्या वर्सान आमी बरो मुळेबल करता फूल फॅमिली आमी एकठांय जावन आमी हें करता. आमची भुरगीं आमचो भाव तेची बायल सगळी फूल फॅमिली एकठांय जाता आनी आमी हें करता एवरी इयर करता. आतां ह्याच वर्सा करिना सदांच करता अशें. आनी सगळे लोक आमचे हांगा खुबशे लोक येता पळोवपाक हांगा आनी आनिकूय लोकांनी पळोवपाक येवचें आमचें आमी कितें केलां तेजेर. कितले दीस दवरता तुम्ही आता? आमी आसतले 12 तारीख पासून आसता. इन केस लोक येवपाक लागले जाल्यार मागीर आमी एक्सटेंड करता डिपेंड अपॉन क्रावड. वेगवेगळे असतात किती कसे? थीम हय एवरी इयर थीम चेंज आसता आमची. लास्ट इयर आमी डबल ट्रेकिंगाचेर दाखयली ट्रेन दाखयल्ली. सो ह्या वर्सा आमी चंद्रयान दाखयलें म्हणजे आवटसायड सीन. बाकीचे सगळे आमचे रिलेटेड टू बायबल. आनी नेक्स्ट इयर सान फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन आहा तेका लागून आमी सान फ्रांसीस झेवियर केला.
दर वर्सा एक थीम आसता, जशी की ह्या वर्सा सेव नेचर मेक डेव्हलपमेंट अशी आमची ह्या वर्सा थीम आसा आणि ह्या वर्सा थिमीचेर आमी हो गोटो आमचो प्रेजेंट केला. हांव म्हणटालो आयज लोकां कडेन टायम मेळना, सो तुमी खूब मेहनत घेवन केले, कितें सांगूंक सोदता? जे कल्चर आमी दाखोवपा खातीर हो गोटो तयार करता आणि हे आमचे सगळे मेहनती पासून तयार केले. ओके, कोण कोणाची सपोर्ट लागता हे करताना तुमकां? हे आमची फूल फॅमिली येवन तयार करता आणि तेन्नाच आमचे हे गोटो जाता ते. ओके. म्हजें नांव नालिया रॉड्रिगीस. कशी दिसता तूं हे जे ट्रिप्स केल्या तुमी, कितले दीस लागले तुमकां सगळ्यांक करपाक? आमकां सुमार म्हयनोभर तरी अशें लागता हे ट्रीप करपाक. ओके, दर वर्सा तुमी करता हय, दर वर्सा करता. आणि लोक खंय येतात पळोवपाक? हय, लोक खूब येता हांगा पळोवपाक. ओके, एक कितें सांगूंक सोदता म्हणजे अशे तुमी मुवेबल ट्रिप्स केल्यात आयच्या काळान, म्हणजे आतांचे टायम कोणा कडेन नसता, हां. सो तुमी टायम काडून इतले बरे केल्यात, कितें सांगूंक सोदता ती? म्हणजे हांगासर आमी एकटीच म्हणजे अशी मुवेबल ट्रीप करता आणि हांगासर आमच्या हितून लोक खूब पळोवपाक येता. ओके, प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमदी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.